गोयच्या साहेबाच्या दर्शन सुवाळ्याक सुमार 48 कोटी मोडून सरकार सुविधा उब्यो करता, रस्तो 4 लेन करता, उदक आणि लायटीची व्यवस्था, पार्किंग, टॉयलेटा सारख्यो सुविधा उब्यो करतले। पुराय वाठारात 130 सीसीटीव्ही कॅमेरा, 650 पुलीस, 750 होमगार्ड, 87 PSI आणि IRBची कडक सुरक्षा आसतली। त्याच वेळार कांय दीस इफी आयिल्ल्यान गरज पडल्यार CIFFच्यो बटालियन घालतले म्हण मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगले। शवदर्शन सुवाळ्याचो नियाल घेवंक शुक्रारा सकाळी पावड्यार सरकारी पावड्यार बसका जाली। Parking is being created almost for more than 1,000 vehicles. 4 laning of road will be completed for use basis. Main thing म्हणजे हांगा जवळजवळ 1000 ते 1500 पिलग्रिम्स रावपाची व्यवस्था, 110 टेम्पररी CCTV to watch all the security aspect of it. साधारण 600 ते 650 police force. The direct cost on all this infrastructure is around 48.5 crores. 87 PSI should be with us by that time after completing their training. IRS battalion साधारण 420 ट्रेनिंगान आसा ते येतले. So all this is adequate. We may call in CISF few battalions. इतल्या मजगती पोन्न्या गोंया खातीर हेरिटेज प्लानाची मागणी सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन केल्या। दर्शन सुवाळ्याक येवपी लोकांची बस, टॅक्सी आणि फेरीवाले कात काडटात। ह्यो गजाली बंद करपा खातीर सरकारान मदीं पडचे म्हूण कमिटीन मागला। बसी आणि टॅक्सी दोबरादान तिबरादान पयशे काडटात। मागता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हाचेर कडक नदर दवरूंक मागता मुखेलमंत्र्या लागीं जाता जाल्यार प्रायस कंट्रोल हिंगासर इस्टॉलां आसा तांचेर दवरूंक मागता। पूण हे ओल्ड गोवा इज वर्ल्ड हेरिटेज सायट ही सांबाळपाक जाय आमी। ती सांबाळपाक चड गरजेचें म्हळ्यार एक मास्टर प्लॅन जाय। पयले सुवातेर सगळे जे वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंट आहा ते हे मास्टर प्लॅनाचेर मार्का करपा जाय। दुसरे नॅशनल मोन्युमेंट्स आहात ते दाखोवपा जाय। तिसरे स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट्स आसा। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि चेतन गवस। गोयकार भाविकां खातीर गोय सरकारान वालांकणी यात्री निवास बांदचे म्हण 7 अंद्रेचो आमदार विष्णू वाघान मोहीम उगडल्या। त्या खातीर वालांकणी सायबिणीच्या फेस्ताक गेल्ल्या सुमार 3000 लोकांच्यो सयो घेतल्यात। मजगती कला अकादमीच्या तियात्र सर्तीत घुसपागोंदळ जाला असो आरोप विष्णू वाघान केला। वालंकणी सायबिणीच्या फेस्ताक वचपी गोंयकारां खातीर थंय यात्री निवास गोंय सरकारान बांदचो म्हूण सुमार 3000 लोकांच्यो सयो आशिल्लो अर्ज आमदार विष्णू वाघ मुख्यमंत्र्याक भेटोवपाचो आसा। सायमन कायादोन वालंकणी वचून ह्यो सयो हाडल्यात। जवळ जवळ 3000 भक्त भाविकांच्यो सयो ताणें एकठांय केल्ल्यो आसात आणि ह्यो सयो ह्या चोपड्यांचेर घेतिल्ल्यो आसात। जवळ जवळ 3000 लोकांनी सायन केल्लें आसा। हे आमी माननीय मुख्यमंत्री जे आसा तांचे कडेन सुपूर्द करतले। विधानसभेतले जे म्हजे बाकीचे वांगडी आहा त्या वांगड्या कडूनय हांव मागतां की तेणी हे मोहिमेक फाटिंबो दिवचो। कित्याक जे प्रमाणे गोंयान आपले दिल्ली गोवा निवास आहा त्या प्रमाणे मुंबय गोवा भवन आसा त्याच प्रकारचें एक गोवा यात्री निवास हें जर वालांकणी उबें रावलें आनी जाल्यार खूब बरें जातलें। कला अकादमीच्या कोंकणी तियात्र सर्तीचो निकाल तयार करतना घुसपागोंदळ जाला। अकादमीचो अध्यक्ष कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान ह्या प्रकाराची चौकशी करची अशी मागणी आमदार वाघान केली। की जो रिजल्ट लायला ह्या रिजल्टान नक्कीच काळें बेरें कितें तरी आसा। अशी प्रत्येक स्पर्धेक 3 परीक्षक आसतात पण अंदूच्या स्पर्धेक कला अकादमींत 2च परीक्षक नेमले आनी आमी अशें आयकता की पयले कांय शो आशिल्ले ते 3 परीक्षक आशिल्ले पूण एक परीक्षक अकस्मात ना जालो। तो परीक्षक कित्याक स्पर्धा सोडून गेलो हेजें थोडें तरी स्पश्टीकरण हें कला अकादमीन कलाकारांक किंवा सहभागी संस्थांक दिवपा जाय आशिल्लें। तेणें स्पर्धा कित्याक सोडली, कारण कितें तें सगळें ओपननेस एक दवरपा जाय किंवा ताका कितें हेय वस्त करूं येताली काय तेजो कितें तरी विचार करपाचो। पूण 3च्या ऐवजी 2 परीक्षक जेन्ना निकाल लायतात तेन्ना तो निकाल खऱ्या अर्थान बॅलन्स आसतलोच अशें म्हणूंक जायना। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। गोय कला आणि साहित्य महोत्सव 4 ते 7 डिसेंबराक पणजे कला अकादमीत जातलो। ह्या महोत्सवा वेळार पत्रकार राजदीप सरदेसायाच्या पुस्तकाचे विमोचन जातले। ताजे हे पुस्तक हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेचेर आदारीत आसा। ह्या महोत्सवात ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, नेपाळ आणि पाकिस्तानातल्या लेखकांक आणि कलाकारांक हाडपाचेर भर दितले।
5th edition of our Goa Arts and Literary Festival, which will be from the 4th to the 7th of December. This year we have many highlights actually. We've got the country in focus this year is, actually we have two countries in focus. First, two countries in focus, Australia and Singapore. So we have requested the CM of Manipur. Let's see, hopefully we should have Manipur as our state in focus this year. One of the biggest highlights is Rajdeep Sardesai's very hotly anticipated book, which he's written on this recent elections, 2014, the election update. That's going to be released at our festival. The biggest personality that we have invited, we have been successful in roping him in, is Rajmohan Gandhi. Geeta Hariharan is going to, also Dilip D'Souza, they are going to release their new books. And more importantly, Janice Patriot's debut novel, Seahorse, is going to be a hot book which will be released at this Gulf. घेऊया एक विराम.